जीवन क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, पास्काच्या ह्या काळार आमी आसाव आनी विशेश जावन पेंतेकोस्ताच्या त्या परबेक आमी तयार जावन आसाव। येदोळूस 4 हप्ते आमी पास्काच्या काळांत करसिल्यात आनी 3 हप्त्यांनी पेंतेकोस्ताची परब, पवित्र आत्म्याची ती परब आमी आचरण करतले। आमी हर एकली पवित्र आत्म्यातय जियोंक आशेताव। पवित्र आत्म्यातय सोम्याक मानवोवची तसली धराळ येतेस्त फळां आमी दिवंक आशेताव। आनी ह्या खातीर आज देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया। सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोवन ये, वाडोवन ये म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया। सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोवन ये, वाडोवन ये। सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोवन ये, वाडोवन ये। देवोवन ये, वाडोवन ये। देवोवन ये, वाडोवन ये। हे सताच्या आत्म्या, उजवाडाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या आमचे देवोवन ये। उतर आमी आयकोंक वेता आसतना सोम्याचे उतराचो संदेश आमी समजून घेवच्याक आनी त्या संदेशा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी जियोवच्याक हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं बळवंत कर। दैवीक समजणी, दैवीक जनवाय तूं आमकां लाभय। तुज्या कृपेन आमकां तूं भर। मोरी आमचे बोमोगाळी माये, आयच्या दिसा विशेश जावन तुका आमी मान करता आसतना बोमोगाळी माये आमचे पसत विनंती कर तुज्या पुता जेजू लागीं। नमान मोरये कृपेन बोरलेले स्वामी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू। बगेवन ती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी। आमेन। देवाचे उतर आतां आमी आयकताव। जुआंवच्या वांजेलांतावन अवस्वर 15 वाक्य 4 तावन 8 पर्यंत। जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो। जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात। हांव दाखवाल, तुमी फांटे। जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात। म्हजे थंय रावन आसलेल्याक फांट्या बरी कातून उडयतले आनी तो सुकून वेतलो। तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात। तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावशी जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें। तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजें शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता। देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सान पावलो रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अवस्वरांत 9व्या वळींत पवित्र आत्म्यातय आमी फळां दिवचें आनी क्रिस्तातय आमी जियोवचें ह्या विशयांत आमकां खरी समजणी दिता। एक 7 वर्ते तो थंयसर उगडापे करता। तो म्हणटा, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार
तुम्ही रक्तामासाचे अपेक्षेप्रमाणे नाही, बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशेप्रमाणे जियेतात. आणि जाचे तेही क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो नाही. स्पष्ट उतरांनी मगाच्या भावनो भयणीनो सांपावलो आमकां आमी क्रिस्ताचे जावन जिये तर क्रिस्ताक मानवोंची तसली फळां आमच्या जिवितांत आमी दी तर पवित्र आत्म्यांतय आमी जिये. पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी आमच्या रक्तमासाच्या वडण्याक फाट करून रक्तमासाच्या वडण्याचे जैत व्हरून सोम्याच्या कुरपेन जियोंक फुडें सरजे म्हणून तो आमकां सांगता. आतां समी आयकलें जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय म्हणटा. तर मगाचे भाव भयणीनो हें उतर आमी इल्लें गुडाय समजोवचें जाल्यार एक सवाल आमच्या मतींत उदेता. देवाच्या उतरा प्रमाणे क्रिस्ताचो कोण जावन आसा? क्रिस्ताचो कोण? क्रिस्ताचो जो व्यक्ती जावन आसा जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो आसा. जाचे तें क्रिस्ताचो आत्मो आसा तो क्रिस्ताचो. आनी हें मुगाचे बाबन आमी समजून घेवचें. सोम्या जेजूची आमी म्हणटा आसतना आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना सोम्या जेजू क्रिस्ताचो तो आत्मो आमचें तें आसा वा ना म्हणल्यार सवाल आमकां समय विचारूंक आसा. जर आमी हे सवाल आमकां विचारून आमची परिक्षा करूंक पळयता तर कशी आमी ती परिक्षा करची? हाऊ डू वी टेस्ट वेदर वी ट्रुली हॅव द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट? देवाच्या उतरांत हांव मगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान म्हाका उगडापे केल्ल्या प्रमाणे आमी थोडे संगती आमच्या गमनाक हाडून परिक्षा करयेत. आनी 4 संगती भोव गरजेचे हातूंत आमी आज नियाळ करया. ह्या 4 संगतीक एकेकाक 25-25 अंक आमी दिले जाल्यार 4 सांगाता घालतना 100 अंक जातात. आमची आमकां परीश करूंक जाता. 25 अंकान म्हाका कितले अंक मेळ्ळे म्हणटा आसतना 4 घालता आसतना टोटल अंक आमकां लाभतात. परिक्षेचे दीस भुरग्यांक आमचीच क्रिस्ती जिणेची आमी परिशीलन करून आमचें मौल्यमापन करूंक व्हरतो अवकाश जावन आसा. हाचो उद्देश मगाचे न्हू आमी सोम्या तें जायते वळून जावं जिये म्हणल्या खातीर तो आमचो उद्देश जावन आसा. कितेंय आमचें तें सोडून आसा तर तें सारकें करूंक सोम्या आमकां अवकाश दिता. तर पयलें मगाचे न्हू क्रिस्ताचो आत्मो जर म्हजें तें आसा म्हूण हांवें सांगत जाय तर जेजू बरी हांवें म्हज्या जिवितांत मोग करूंक शिकत जाय. जेदवा सोम्या जेजून केल्ल्या बरी हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करता तर हांवें सांगीत म्हजें तें क्रिस्ताचो आत्मो आसा. आतां सोम्या जेजून कसो मोग केलो? म्हाका भाव भयणीनो आमी समजता सोम्या जेजून आमचो केल्लो तो मोग कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपणाक कालतो करून केल्लो तो मोग भोव विशेष मोग तो जावन आसा. ह्या संवसारांत साबार तरांचो मोग आसा. ग्रीक भाशेंत 3 शब्द उपयोग केल्ले आसात. मोग म्हणल्यार त्या कोंकणी शब्दाक या लाव म्हणून म्हणटा इंग्लिशान शब्दाक ग्रीक भाशेन 3 शब्द मेळटात. एक म्हणटा हांव इरोस म्हणलो शब्द उपयोग केला. तो कुडीकच्या आकर्शणा संबंद जाल्लो मोग जावन आसा. म्हूण जाता तें आमकां वो पळोवंक मेळटा. कुडीच्या आकर्शणेक कुडीचो तो लैंगीक वडणी तावन उपजोवचो तो मोग. म्हाका भाव भयणीनो तो कुडीक मात्र सीमीत आसलो तसलो मोग इरोस. पूण म्हाका भाव भयणीनो थंयसर अनेक शब्द उपयोग केला. फिलिया म्हणून फिलिया म्हणलो शब्द अनेक मोग शब्दाक उपयोग केला. तो शब्द मोग एकामेका ते दाखयता पूण तातूंत संपूर्ण निस्वार्थ ना. दाखला सांगता दोगा इश्टां मदलो
तो मोग जावंक पुरो या आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो मोग जावंक पुरो भाव भयणी मदलो मोग ह्या मोगान मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळा थोड्या मापान स्वार्थ पळोवंक मेळटा म्हजें इल्लें बरें पळोवन म्हाका जाय जाय म्हणलें आशा थंयसर आसा ताका फिलिया म्हणटात मनशाचो मनशान एकामेका दाखोवचो तो मोग म्हूण संगीत पूण म्हाका न्हू तिसऱ्या हंताचो तिसऱ्या थराचो तो मोग आनीक सुद्दां उपेग केल्लो जावन आसा आगापे म्हणून ग्रीक भाशेंत तो दैवीक मोग मनीसी हो मोग करूंक शकता कित्याक देवान मनशाक रचतना आपल्यास सारक्याचो आनी सुरपायचो कर्ण रचला म्हण देवाची तो सांगता आसतना तसो मोग देवान आमच्या काळजांत घाला आनी आमी तो मोग एकामेका थंय दाखोवंक शकता तो निस्वार्थी मोग आपणाचो स्वंत फायदो आशे नासतना संपूर्ण तरान अनेकल्या खातीर हेरां खातीर समर्पण दिल्लो तो मोग मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान आमकां दाखयल्लो तो मोग असलो मोग केदाळा म्हज्या जिवितांत आसा थोडो वेळ संगीत हांव सोम्या बरी जेजू क्रिस्ता बरी मोग करूंक शकता मात्र न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ताचो तो स्पिरीट म्हणजे तें आसा जेजूस आमकां सांगता जो आमच्या वांजेलांत 13व्या वसवरांत 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 वळीन हांव तुमकां एक नवो उपदेश दिता म्हणटा जेजू हो नवो उपदेश कसलो जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय आनी ह्या मुखांत्र तुमी म्हजे शिस म्हणून सगळ्यांक कळीत जातलें ह्या मुखान तुमी म्हजे शिस म्हणून सगळ्यांक कळीत जातलें मोगाच्या त्या खातीर पयलें आमकां सोम्यान दिला पूण ताचें शिस जावन आमी जेवचें म्हळ्यार ताणें कसो आमचो मोग केलो त्या रितीन आमी एकामेकाचो मोग करचो 25 मार्कान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां विचारूंक पळोवया कितले मार्क्स हांवें म्हाका दिवयेत जेजूच्या त्या मोगाच्या स्पिरितांत हांव जिवन सांगे म्हणल्यार सवालाक ते जाप जावन दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर क्रिस्ताचो आत्मो म्हजें तें आसा तर हांव जेजू बरी म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तयार आसा पूण जेजून आमकां दिल्लें तें बोगसाणें कसलें जावन आसा बोगसाणें म्हळ्यार इंडिफरन्स न्ही म्हाका ताजें पडोवन वचना तो कितें करून दी म्हणल्यार चिंतपान तसलें न्ही बोगसाणें ह्या बोगसाणें ताणें अशें केल्यार ताका बोगशिता म्हणल्यार चिंतपान न्ही तें मनशा चिंतपाचें बोगसाणें पूण म्हाका दैवीक बोगसाणें तें कसलें जावन आसा तें बोगसाणें कसलेंच शर्त नासतना दिल्लें बोगसाणें अनकंडिशनल फॉरगिवनेस म्हणटा आमी कसलें शर्त ना सबार पोटी आमी बोगसूंक फाटी सरता शर्तां घालून ताणें बोगसाणें मागल्यार हांव बोगशितां ताणें अशें केल्यार हांव अशें करतां हें म्हाका न्हू आमी शर्त घालता कंडिशन घालता पूण देवान आमकां जोडून दिल्लें सोम्याच्या कुर्सा मुखान ताच्या मरणा मुखान बोगसाणें अनकंडिशनल कितेंय शर्त नासतना तें बोगसाणें कित्याक आमचें तें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो कुर्सांत हांव सोम्यान दिलें तें बोगसाणें तो सोम्याचो स्पिरीट क्रिस्ताचो स्पिरीट आमचें तें आसा जेजून कुर्सार उमकाळटा आसतना बापाक उलो मारलो लुकाच्या वांजेलांत 23व्या वसवरांत आमी तें वाचता बापाक उलो मारलो आनी ताणें म्हळें बापा तांकां बोगशी ते कितें करतात तें नेणात ते कितें करतात ते नेणात तांकां बोगशी म्हूण सांगलें तशेंच भगेवन स्टेफानानी ताच्या मरणाच्या वेळार आपल्या दुस्मना खातीर मागलें तांकां बोगशी म्हूण बापाक सोम्याक ताणें उलो मारलो मोगाच्या भाव भयणीनो बोगसाणें एक दैवीक गूण जावन आसा टू फॉरगिवनेस इज डिवायन एक बरयणार हॉरेस बुशेल म्हणलो बरयणार म्हणटा फॉरगिवनेस इज मॅन्स ग्रेटेस्ट नीड एंड हायेस्ट अचिवमेंट म्हणून एक मुळावी गरज मनशा कुळाची जावन आसा बोगसाणें रोटी कपडा मकान आमी मुळावी गरज म्हणटा मगाच्यान आमकां तें जाय आमच्या कुडीक पूण मनशापणी ह्या संवसारांत आमी जे तर तें बोगसाणें देवान आमकां दिवचें तें बोगसाणें आनी आमी एकामेकाक दिवचें तें बोगसाणें भोव गरजेचें जावन आसा ह्या बोगसाण्याच्या स्पिरितान मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळा आमी जियेता देवाचें बोगसाणें तें स्विकार करून तें बोगसाणें देवान आमकां दिल्लें
शर्ता बीन दिल्ले ते बॉक्सान एकामेकाक केदाळ आमी दिता मगाचे न्हू तवळ आमचे थंय खरेपणी क्रिस्ताचो स्पिरीट आसा म्हूण सांगयत. आनी एक 25 मार्क आमी हांगासर आड करियेत. तिसरें मगाच्या भावनो भयणीनो आमी समजता सोम्या जेजूचो स्पिरीट तो आमचे थंय आसा म्हूण जाल्यार आमी जेजू बरी मागण्याच्या स्पिरितान वाडटा. आतां मागण्याचो स्पिरीट जेजू थंय आशिल्लो तो कसलो जावन आसा. आमी म्हणटा मगाचे न्हू सबारपुटी आमी आमच्या कुटुंबांत तेर्स करता, ह्या संगाता फिरगजेंत येवन मिसाचें बलिदान भेटयता, मागणें जावन आसा. विविध रितीन आमी मागण्याक हजर जाता, आमी मागता. वैयक्तीक रितीन आमी मागण्यार वेळ करता. मगाचे बाबून हे सकट बरेंच, पूण ह्या सगळ्यांत कसलो तो मागण्याचो स्पिरीट आसा हें गरजेचें. हें सवाल म्हाका विचारूंक जाय. जर तर खरो मागण्याचो स्पिरीट जेजूचो मागण्याचो स्पिरीट आमच्या मागण्यान ना, आमचे मागणे एक आवाज मात जाता, एक बायली रीत जाता, बिकम्स अ रिच्युअल, अर्थरायज जाता. मोगाच्या बाबडीनो खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट जेजू थंय आमी पळयता. कसलो तो स्पिरीट जेजून सो आमकां शिकयलें तें मागणें, आमचे बापा मागणें, त्या मागण्यान मोगाचें न्हू सोम्यान सो मागण्याचो स्पिरीट कितें म्हूण आमी आमकां समजता. थंयसर जेजू म्हणटा बापाक उलो मारता, आमच्या बापा म्हूण आमकां सांगूंक शिकयता. देवाक आमच्या बापा म्हूण उलो मारूंक शिकयता. म्हज्या बापा म्हूण उलो मारूंक शिकयना, आमच्या बापा म्हणटा. म्हळ्यार देव आमचो मोगाळ बाप, म्हळ्यार आमचो तो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळणार, आमचो जीव दातार म्हणलो तो संबंद देवा थंय आमचो जिवो जायचे आमच्या मागण्यांत म्हणून सोमी आमकां शिकयता. आनी देवा थंय म्हजो संबंद तो म्हजो बाप म्हणून तो जिवो जाता आसतना म्हाका न्हू थंय अनेक कूस आसा. ती अनेक कूस कशेली, देव जर तर म्हजो बाप हर एकली त्याच देवाची रचना, तशें देवाची भुरगीं म्हळ्यार हेर सगळीं म्हजी भाव भयणी, आमी एकामेकाक भावा भयणी बरी लेखूंक थंयसर जेजू आमकां उलो दिता. आनी तो जावन आसा तसो मागण्याचो स्पिरीट. ह्या देखून मागणें म्हणटा आसतना म्हाका न्हू कितें आमी सांगची ती उतरां न्ही, पूण हो संबंद देवा थंय बापा थंय आनी आमच्या पेल्या थंय म्हळ्यार भाव भयणी वळखून घेवन तो संबंद मोगाचें न्हू केदाळा गूण जाता, थीर जाता, घर जाता. थंयसर आसा खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट. तो स्पिरीट मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजू थंय पळयता. आनी तो स्पिरीट ताचे थंय आसल्या वरवीं तो आमकां मागोवंक सांगता, बापा तुजें राज येवं. केदाळा असलो मागण्याचो स्पिरीट आमचे थंय आसा. आमी देवाचें राज आशिता, देवाचें राज येवं दी म्हणून त्या राजा खातीर वावुरता. तुजी खुशी जावं म्हूण तो मागता. देवाची खुशी, देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा त्या खातीर मोगाचें न्हू आमचें काळीज जत्रेकता. आनी देवाचो तो ताळो आमच्या मागण्या जिवितांत सदांच आयकूंक आमी तयार जाता. आमचे मागणे आवाज जावन उरना, पूण सोम्याक आमच्या काळजांत तावन आयकूंक आमी सदांच आयती जाता. आनी ह्या वेळा मोगाच्या बाबडीनो ताचें राज येवं, ताची खुशी जावन मागता आसतना आमी हर एकल्याच्या गरजा खातीरय मागता. आमचो दिसपडतो ग्रास म्हूण सोम्यान आमकां शिकयलें, आमचो म्हजो दिसपडतो ग्रास न्ही, आमचो दिसपडतो ग्रास आमच्या समेस्ता खातीर हर एकल्यान कश्टां दुखान पिडेन आसल्या पासून, अडचणींत आसल्या पासून हर एकल्याच्या गरजान पावोवंक आमकां तें बरें मन दी म्हणून आमी मागता. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हणून. आनी सर वायटाचें जैत व्हरूंक आमी देवाचो आदार मागता. कित्याक आमची अस्कत गाय, आमचें उणेपण आमी वळखून घेता. आमचें अस्कत गाय उणेपण कितें आसा तें आमी वळखून घेता आसतना देवाच्या आदार विणे हांव वायटाचें जैत व्हरूंक सखना म्हणलें स्वता वळखून घेता आनी देवाचो आदार मागता. आनी त्या आदारान मोगाच्या बाबडीनो आमी एकामेकाक बोगसूंक शकता. जशें देवान आमकां बोगशिलां त्या रितीन आमी एकामेकाक बोगसूंक शकता. म्हाका असलो मागण्याचो स्पिरीट आमचे थंय आसा जाय म्हणून जेजू आशेता. आनी ह्या खातीर ताणें तें आमकां मागणें आमचे बापा मागणें दिल्लें जावन आसा. सबार पोटी आमच्या सबार भाव भयणींनी म्हाका फोन कर सांगचें आसा, फादर हांव इतलें मागतां म्हजें मागणें कित्याक देव आयकना म्हूण म्हाका समजना फादर.
हांव मस्त मागता कित्याक म्हजे मागणें देव आयकना. मगाच्या भाव भयणीनो, खरेपणी आमी समजूं जाल्यार देव हर एक आमचें मागणें आयकता. ह्या गूढ संबंदांत देवा थंय आनी पेला थंय आमी केदाळ खऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान मागता. हर एक आमच्या मागण्याक देव कान दिता. आमी चिंतिल्ल्या बरी न्ही, आमी आशिल्ल्या बरी न्ही. कित्याक देव थोडे पटी येस म्हणटा, तुवें आशिल्लें तुका मेळून जावन दी म्हणटा, थोडे पटी तो नो म्हणटा. ते आमी समजूं मगाचे न्हू. देवाची ती जाप. थोडे पटी देव म्हणटा वेट म्हणून तुवें तयार जाय जाय, कितें तूं मागताय तें घेवंक तुवें तयार जाय जाय. आनी थोडे पटी देव म्हणटा तुवें मागिल्ल्याच्या की कितल्या सडीत बरें हांव तुका दिवंक आशेता, तूं घेवंक तयार आसाय की. आर यू विल्लींग टू रिसीव बेटर दॅन वॉट यू आर आस्कींग फॉर. मगाचे भाव भयणीनो, आमच्या मागण्याच्या स्पिरितांत देव सोम्याच्या त्या मागण्याच्या स्पिरितांत कितें आमी आसां, देव आमच्या जिवितांत कितें आशेता तें आमी घेवंक तयार जाता. त्या देखून कसली जाप देवाची ती जावं, ती जाप आमी स्विकार करूंक संपूर्ण तयार जाता. तो जावन आसा मगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो मागण्याचो स्पिरीट. कित्याक थंयसर गेत्सेमनी मळांत आमी जेजून मागतना पळयलें जाल्यार जेजून मागलें 7 दीस जाल्यार बापा ही खाल्स म्हजे वयली निवार म्हूण ताणें सांगलें. पूण मगाच्या न्हू थंयसर जेजू रावूं ना. तो म्हणालो पगार म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं. मगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक उलो मारता आसतना ताची खुशी, ताची योजन, ताचें मांडवळ आमच्या जिवितांत आमी दिसतांच सोदूंक आनी त्या मांडवळी प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमी आदार मागूंक जाय. तो जावन आसा खऱ्या मागण्याचो स्पिरीट. आनी एक 25 मार्क आमी हांगासर कुर्सुवेत कितले मार्क्स ह्या मागण्याच्या स्पिरितान आमकां मेळटा म्हूण आमी पळोवया. चवथे मगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचो स्पिरीट, क्रिस्ताचो स्पिरीट जर आमचें तें आसा तर आमी जेजू बरी सेवेक तयार जाता. सदांच एकामेकाची जेजू बरी सेवा करता. जेजून म्हळें हांव आयलां सेवा घेवंक न्ही बघा, सेवा दिवंक. मगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ती धर्मांत आमी पळोवंक जाल्यार सेवा एक भोव वर्ते पात्र घेता. आज आमच्या समाजांत पळयता, आमच्या भारत देशांत पळोवंक जाल्यार मगाचे न्हू आमी काले 2.5 या 3% आसा क्रिस्तांव जाल्यार कितली सेवा करची जाल्यार संस्थे आमचे आसात. आमची इस्कॉलां जावंक पुरो, आस्पत जावंक पुरो आनी हेर सेवेक सट्टा लोकांची सेवा करता संस्थे सुमार 30-40% म्हणसर आमचेच आसात. मगाचे सकयल संस्थे पळयले जाल्यार क्रिस्तांवांचे. कित्याक सेवा वर्तें स्थान घेता आमच्या क्रिस्त जिवितांत. आनी जेजूस मगाच्यान आमकां त्या निमाण्या जेवणाच्या पयलें तो आमकां देख दिता. आपल्या शिसांचे तो पांय धुता. हांवें तुमकां कितें केलें तें समजलें म्हणून विचारलें ताणें आपल्या शिसांक. जशें हांवें मेस्त्रीन तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. मगाचे भाव भयणीनो, एकामेकाची सेवा आमी करूंक केदांच तयार आसूंक जाय म्हूण सोमी आमकां शिकयता. निस्वार्थी ती सेवा मान पदवी आसून या कोणें व्हडपण म्हणजे उसार म्हणल्या खातीर न्ही. आनी असले अवकाश मगाचे बाबन आमकां साबार फावो जातात. आमच्या कुटुंबांतच आमकां असले अवकाश आसात. आमी करची ती सादी कामां, ल्हान ल्हान कामां, दिसपडटी कामां जावं पुरो कुजनान करचें तें रांदप, या तोटान करचो तो वावरू, या ऑफिसान करचें तें काम, कितेंय तें जावं ल्हान तें ल्हान काम मोगाचें भाव भयणीनो केदाळा सोम्याच्या त्या वर्था मोगान आमी तें करता. थंयसर सेवेचो खरो स्पिरीट आसा. हांव कितें करतां तें म्हज्या सोम्या खातीर ताच्या मोगान करता. आनी हेंच मगाच्यान हांव पळयता. मदर तेरेजान दुबळ्या धाकट्याची सेवा केली. खोडकाराचे ते घाण येवचे तसले आंग नितळ केले, ते घाय नितळ केले. आनी तिका विचारल्या वेळार तिणें म्हळें हांव हर एका ह्या खोडकारा थंय सोम्या जेजूक देखता. मगाच्या बाबतीन कित्याक सोम्या जेजू थंय तिचो मोग तितलो गुंडाय नाशिल्लो. तितला गुंडाय सोम्याचो मोग करूंक ते जो मोग सोम्यान म्हाका दिला तोच मोग हांव म्हज्या भाव भयणी ते वांटून घेता. आनी सेवे मुखांतर तिणें तो वांटलो. मगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां हर एकल्यांक सोमी ताच्या स्पिरितान भरून यथेश्ट फळ आमी दिवचे म्हूण आशेता. जेजून सांगिल्ली त्या ओपारीन ते दाखवाल आनी फांटे म्हळ्यार ओपारीन मगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां आपयता जर आमच्या जिवितांत आमी फळ दिसय तर ताचे ते आमी एकवटान रावत जाय. जर सोम्या तें वाली तें आमी एक जावन रावना तर आमी फळ दिवंक शकना. आमी सुकोवन गेल्ल्या फांट्या बरी जातलें. पवित्र आत्म्याची ती विशेश फळां आमच्या जिवितांत दिसून येतली तर तो दयाळाय, मोवाळाय, तो मोग, संतोश,
हे सकड स्वधमान हे सकड फळां मोगाच्या भावना आमच्या जिवितान दिसून येता तर बापूम अपान सौम्या जेजू ते आमी सदांच एकवटान आसूंक जाय. हे एक व्हडलें भाग सौम्यान आमकां फाव केला. पवित्र आत्म्याच्या त्या परबेक आमी तयार जाता आसतना एक व्हडलो काळ आनी थोडेच हप्ते आमकां उरलेले जावन आसात. मागे आमी विशेश जावन सौम्या जेजू लागीं सौम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भरूंक आशिता. पवित्र आत्म्याची ती व्हडली फळां आमच्या जिवितांत तुका मानवच्या रितीन हाडूंक आमी आशेता. आनी ह्या खातीर सौम्या तुजो आधार आमकां जाय, तुजी कृपा आमकां जाय. आमी अस्क जावन आसा. आमी परत परत सौम्या पडटा. ह्या संवसाराच्या वंदवण्याक आमी आकर्शीत जाता. हर एका वायटाचे जैत व्हरून सौम्या जेजू तुजो आधार आमकां जाय. तूं आमची दाखवाल. आमी फांटे म्हणले सत वळखून घेवन आज नव्यान आमचें जिवीत सौम्या तुका आमी समर्पण दिता. आमकां सदांच तुजे ती एकवटान दवर. तुका मानवची ती व्हडली फळां आमच्या जिवितांत उर्जीत करूंक, आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोग मैपा समाधान शांती दादोसकाय बळेपण स्वधमान ही सकड दयाळाय आनी काकूळट व्हडाशें कर सौम्या जेजू. चडन चड तुका महिमा दिवंक आमकां तूं फोव कर. आमकां कितेंय सौम्या तुजे तोंड पयस वचोंक तूं दिनाका. पूण तुज्या कृप्याच्या जिवीत आमी भरपूर रितीन जिवच्याक सौम्या तुज्या आशिर्वादान आमकां बोर. प्रत्येक जावन आज हे देवाचें उतर आयकून आसा सर म्हज्या भाव भयणीक सौम्या जेजू तांच्या कुटुंबाच्या सौ संद्यांक तांच्या सकड तांच्या वावरांत तांच्या कश्टांत दुखान सौम्या तूं सांचो आधार जा. सभा तरेची खंत बेजाऱ्या तांकां आसा सौम्या. सभा तरेचे कळवळे वळवळ तांच्या जिवितांत आसा सौम्या. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी कोरोना पिडा सोडटा आसतना कितलेशे जण सौम्या खंगाल जाल्ले आसात, कितले जाण निराश जाल्ले आसात. आनी कशें आमचें जिवीत वतलें म्हणल्यार ती खंत बेजार आसा सौम्या. हर एकल्यान तूं सुद्दां धैर्य दी सौम्या. खरो भरवूस तूं दी तांच्या जिवितांत. केदेंच तांकां निराश जावंक दिनाका सौम्या जेजू. पूण तुज्या मोगाच्या वेंगेन तांकां आरोवन धर. तुज्या पवित्र आत्म्या ते सौम्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं बळवंत कर आनी समाधानाचे मोगाचे शांतीचे जिवीत तांणी जिवोवच्या सौम्या तूं तांकां फोव कर. जो जेथाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये. देवोन ये वाळोन ये. देवोन ये वाळोन ये. हालेलुया 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 हालेलुया. सरेस्पो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन आमेन आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जुल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता सिल्विया फर्नांडीस सांतेकट्टे तावन, सुजान ग्रेस सिक्वेरा बॅरिन तावन, प्रेसिल्ला मिरांदा बचपे तावन, जॉली डिसोजा पेर्मानूर तावन, रुपा रोड्रिगस मालाड तावन. तशेंच काजाराच्या वर्षकोत्सवाक अर्गां जावन मिसां पेटयतात. ग्रेटा आनी एलियास लोबो कल्याण नगर तावन, ऑसवर्ल्ड आनी प्रमिता डिसोजा अंबरनाथ तावन, फ्रॉस्टर आनी लेमिना नित्यादर नगर तावन, रिल्सन आनी क्लॅरिटा डिसोजा पेर्मानूर तावन, फेलिक्स आनी बेनिडिक्टा डिकोस्टा अंबरनाथ तावन, प्रकाश आनी वीना मतायस बेंदूर तावन, रवी रॉडनी आनी प्रमिला फेराओ कुलूर तावन, सविता आनी फ्रँकी डायस, आल्बन आनी लियान लोबो. आनी तशेंच अर्गां मिसां भेटयतात. विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, ऑसवर्ल्ड आनी रिटा फर्नांडीस कल्याण नगर तावन, अनिल पिरेरा मुंबय तावन, जीवन डिसोजा वेलेन्सिया आतां आयर्लंड, जोसेफ डिसोजा तिरपूर. अर्गामीस इवा आनी
एका फर्नांडीस अर्गामीस डॅफनी अल्फोन्सो मुल्की पलिमार तावन अर्गामीस शांती नोरोन आनी कुटुंब कुवेट बऱ्या भलायके खातीर अर्गामीस मिशेल लोबो आनी कुटुंब मिरा रोड जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब तिरुपूर चार्ल्स पिंटो बेंगलुरू तरशमी क्रास्ता पडील तावन आनी तशेंच इराद्या खातीर मिसां भेटयतात अनिल डिसोजा आनी कुटुंब कोडिकाल बऱ्या भलायके खातीर स्टेला बर्बोजा कंदरपाडा प्रवीण पिंटो आनी कुटुंब फलनीर आयरीन रोड्रिगस आनी कुटुंब घाटकोपर आयरीन सिक्वेरा किन्नीगोळी राजेश नाडार बांदूप आनी तशेंच सरिल्ले आत्मे बसोतू आमी विशेष रितीन मागया पुलगंदरींतले आत्मे बसोतू मिसां भेटयतात सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन सिसिलिया डिसोजा रुजय देवादीन सिल्वेस्टर डिसोजा आत्तूर देवादीन कस्टोडियो एस्टली डिसिल्वा कल्याण देवादीन मार्शल डिसिल्वा उडपी देवादीन दुल्सिन सिसिलिया डिसोजा फजीर देवादीन एंटोनी आनी क्लारा लोबो गोरेगांव कुटमांत अंतरलेला बसोत गोवियस कुटमांत अंतरलेला बसोत मीस पिडेता कोशा गोवियस वकोलाम देवादीन एवलिन आनी जवाहर गौडा मुंबई देवादीन प्रभु आर्थर पेरेरा पडुकोणे देवादीन लॅन्सी सिक्वेरा मुलुंड देवादीन रीना पिंटो वमंजूर देवादीन मायकल पीटर आनी सेबॅस्टियन डिसोजा फजीर पुलगंदरींतले आत्मे बसोत मीस भेटयता फ्रिडा बॅरिन तावन देवादीन एंटोनी रेगो आनी सेबॅस्टियन पायस बॅरिन कुटुंबांत अंतरलेला बसोत रेनॉल्ड उडपी तावन देवादीन फिडेलिस पेरेरा नोरीन जॉन जेरोलिन आनी अल्बिनो अनिता डिसोजा गोंयांत तावन देवादीन लुईस फर्नांडीस गोरेगांव देवादीन एंटनी सिक्वेरा मंगळूर देवादीन कुटुंबांत अंतरलेला बसोत मिस भेटयता फेलिक्स बेनेडिक्टा डिकोस्टा अंबरनाथ देवादीन फादर थॉमस क्रास्ता लखनौ देवादीन शशि गुप्ता पुणे देवादीन रेमंड मतायस पुणे देवादीन लिडविन डिसोजा ताने देवादीन रेजिना फर्नांडीस मुंबई देवादीन लिली डिसोजा दुबई देवादीन डेसी डिसोजा सुरतकाल देवादीन फ्लोरिन बरेटो देवादीन ग्लॅडिस तावरो पवाई मुंबई तावन हे सर इराद्या खातीर आनी आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी काडया दैवी गायना बखांत A8 पेज 22. Gaviano me ye gitami Nawaryami amcha somya Vandun taka bhakti nami Karsiyami amcha raya Kritya somyachi Nizaki vichi Mahimatachi Kartam ka vismi Pritvi din vasta Tachi vodvikai Rasna vakanta Tachi vodvunkai Kavya nove ye gitami Navaryami amcha sumya Vandantaka vakti nami Karsiyami amcha raya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समोर येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यास एक तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज जावन आमी एक नवो म्हयनो आराम करता. तो जावन आसा माय म्हयनो. मोरी मायेक समर्पिल्लो म्हयनो. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा म्हणजे मेच्या 1 तारखेक म्हणजे आयच्या दिसा इगर्ज माता सांज जुजे वावराडी हाचे फेस्त आचरण करता. सांज जुजेक मान करता नमान करता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार सर वावराड्या पत्र खातीर मागया. देव तांचेर आशिर्वाद घालून तांचे वावर सफल जावन दी म्हणून देवा कडल्यान मागया. हे पवित्र बलिदान फवते बरी पेटोवचे खातीर आमकां आमी तयार करया. आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसगण्या उसा सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वाट धरून आनी प्रेस करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत भुरगे संपार मरिये सगळ्या दिवसाक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा बेनिनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठत्वा लागीं विनंती आत्मन प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर पुदुदरा सर रसनाच्या रसनारायण देणया मनशां काम करचे मन तुवें निर्मेलाय आपल्या हाताच्या वापरान पवित्र गुटां पोसला. भगवान जुजेची आमचे कधी दायन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायता ते काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयता ते इनाम जोडून पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र फुडांची येता आनी रोज वर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर्व जीवताळींचेर मनीस आपलो अधिकार आसलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वे वयलीं सर बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राण्यांक, सर जिन्सांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. अशें जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जाताच त्या दिसा ताणें विशव घेतिल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदीं, पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदीं, ससनातावन ससनापर्यंत तूंच आमचो देव. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटी धाडटाय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा त्या रातीच्या एक पारा सारकी. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमचे दीस मोठवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेन्ना आमच्या काळजांक मेळटली जणवाय. पाटी परतून पळय सरस्परा, केदोळ पर्यान रागा रावताय. तुज्या साकरांचे तुका सुरसुरे दिसो. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक दाखय. तुज्या सेवकांक तुजी महत्कार्यां पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. उद्गार. Hallelujah, hallelujah.
Alleluia. दिसान दीस आमचो हार बार घेतिल्ल्या देवाक जावं महिमा आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच Alleluia. 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 सर्वे स्पॉट तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. चवळू जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोवन आयकोन वेचमीत जाल्लो लोक म्हणटालो खंय तावन हाकाय जानवाय आनी असर्या करची पदवी हो सुताऱ्याचो पूत न्हय मरी म्हणटात ही ताची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना आनी तांकां बावट नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड सर्यां केली नात. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवान मनशांक दिल्ल्या सबाद देण्या पैकी वर्ते देणें जावन आसा वावर या काम. वावराचो आरामस देव त्या देखून देवान रचनेचे काम आराम केलें रचनेचे काम हाती घेतलें. देवान 6 दिसांनी ताची सगळी रचना रचली आनी 6व्या दिसा मनशांक म्हणजे आमकां ताच्या सर्ग्याचो आनी सुरप्याचो करताना रचलो आनी तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा सडा आनी संवसार बरा. आनी उपरांत देराचेर आसलेल्या सर मासल्यांचेर अंतराळच्या सर सुकण्यांचेर सर जनावरांचेर मनजंतीचेर अधिकार चलया म्हूण ताणें सांगलें. वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो हो अधिकार जावन आसा तांचो वेपार करचे खातीर न्ही देवान रचली ती रचना पोस करचे खातीर तो जावन आसा अधिकार. तेच आमचें काम जावन आसा देवाचे रचनेचो पोस करचो आमचें वर्तें काम जावन आसा. वावर आमच्या जिणेंत आवश्यक. वावरा विणे जियोंक असाध्य. त्या देखून सांब पावलो तेसलोनिकेकारांच्या 2 पत्रांत अध्याय 3 वळ 10 अशें म्हणटा कोण काम करून इन्कार करता ताका उपास पडोंक सोडा. वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमच्या जिणेंत वावर आवश्यक. वावरा विणे आमी जिवंक शकना. आज आमी सांत जुजे वावराचें फेस्त आमी आचरण करता. सांत जुजे एक कश्ट मनीस नाजरेंतांत जियेलो सुताराचें काम करून आपल्या कुटुंबाक जेजूक तशेंच मोरयेक ताणें पोसलें. आज आमी प्रत्येक जावन सर वावराडे खातीर मागया. ह्या कोरोना म्हणल्या कर्गा वरवीं 12 जाणांनी तांची कामां होगडयल्यात. काम ना.
काम नातल्यार पयशे नात पयशे नातल्यार समाकडे जेवंक ना वय म्हज्या पगल भावान आनी भयणीनो सबार लोक आजकाल काम नासतना मार्गार पडल्यात घरा भितर बसल्यात भुकेन वळवळतात तेसल्यांक ह्या मिसाचे पळितान वेळार सुम्याक अर्पून दिवया आमेन मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको घे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प देवा बापाक मंत्र जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पुरा तूं अपरिमीत काकोतीची सेर भगवन झुजाची परब समोर आमच्या कश्ट वापराचो फल हो दाकाचो वायन गवांचो उंडो आनी दाकाचो वायन आमी तुका भेटयता जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळे आमच्या वापराचो जिवीत आमच्या बाबा भयणचे पासत ओपलेले मोगाचे समर्पण जावं दी म्हूण नम्रतेन कालसन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्धारण सस्नच्या देवा सर्व काणून सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निदेशन आमच्या फायद्याचो भगवन झुजाच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखाणता तुजी किर्ती वाक बरगडता ह्या नितीवंत मनशाचे तुवें आमकां देव माते सोपती जालोय आनी ह्या विश्वासी आनी शन्या चक्राक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्यावरी मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान बापाय बरी पोस्ट सांबाळलोंक तुवें तांकां विसलोय जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचेल दरबार तुजी तर महिमा वाखाणता तांचे संगत तुका आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 darbaraso serves por tu. Sergani संसार बोला तुझ्या वै बाबा, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. Segui tuka jai Serves porace navieta taka jai Segui tuka jai Segui tuka jai Segui tuka jai Segui tuka jai. बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सण तुज्या पवित्रत्वान ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपल्याच कुशेन कसमन सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मीस घेयात आनी खायात
ही म्हजी कून तुमचे बसो समर्पणची त्याच बरी जेवण जातच त्याने कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस घेयात आणि हांडले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि ससणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणाक मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस मनशा पसते वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawarta sagut pergatuya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उडवून सर्वांची का सुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केला देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदला आमी समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितेमीचे विस्तारिल्ल्या तुज्या पयस वेळाच उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेंद्र बापा पेटा पावल सोल्डाना आमच्या कोळी बापा आनी सगळी एजकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून म्हळ्यान ती आमच्या बाबा भयणची काकूत कर तांकां आनी तुजे शिकत म्हळ्यार समेज सांग तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी म्हूण मागता ओंकार मरी देवाची माई संगाती सांज सतीचो पती भगवन निर्मितान सर्व काळी तुका मनवल्यांच्या सगळ्या भक्ता बराबर शास्त्रांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकले प्रार्थना दीर्घवन म्हणूया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां आमकां दी आनी आमची चुकलेली आमकां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां काळणेंत बंदूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी सगळ्यांचे भाग आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें असले केला आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांत सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय जोडकी पदवी महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस बेश्या भोवतेची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रचवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं मोग आसो आनी एकवटाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शेले संसाराचे पाप करता ती शेलेच्या जीवन आपेलान ती सुभागी पण तुझ्या उतरानेच म्हाका लायकी मेळटली. तुन सोम्या बरवोसो तू
तुन सोम्या भद्रासरो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिन येजूजा जय दिवसो अत्रेकाच्या कुंभारच्या मागणे मोगळा जेजू तुम पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरंच हजरा सायमन हांव पातयेता खरोस जरा सायमन हांव पातयेता हांव सर वस्त प्रास हांव चड वस्त प्रास तुजो सट मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीन रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन कितेंच हांवें जेजू तुजें तावन कितेंच हांवें वेगळ्याचो सांग म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावं म्हाका सोडी नाका आमीन आमीन प्रार्थया सर्वेस्पुरासर मनशांचार पोसणारा ह्या स्वादेक सर्गींच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय ताचे गटायेन भगेवन जुजेच्या पावलांनी चलोवंक आमी आनी आमचे बराबर सुमेस वावराडी हात कामाचे महत्व ओळखोंक आमच्या बाबा बंज सवास खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादी केल्या उपरांत भगेवन जुजे बराबर तुजे वेंगेंत सस्नगे सुखान शांती आमकां सोडून फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचें नांव वे आमेन. कोरोना पिड्या वरवीं कश्टांतल्या पासून मागणे सर पुदुदार आनी काकुलदार देवा तूं सगल्यांनी सर रचनाचो तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीन नांग कर पिड्या लागल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक गूण कर सोद वावरांत आसान त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीस वखद सोडून काडीश जावं सरकारान आनी भलायकी चिंतून वावरड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जुक्ती मेटा काडीचे तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार ये भाग्यवंता जुझे देव मायेच्या पती सर्गींच्या सोबीत फुला पदवेदार शारती जुझे बापा पाव तू म्हाका 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 मोगाळ पुता सोवें औंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगेन कुसाचे करुवें निवड आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे पुताचे नवे आमेन.